माय मोगाचं येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेखपळाचे हेडलायन्स. एसी टीव्ही दुरुस्ती आदी ऑनलाईन सेवा दिवपी लोकांक मडगाव पोलिसांनी घेतल्यात ताब्यात. एसी दुरुस्ती करप्यान मुद्दाम एसी गॅस केली लीक, घेतले 4000 रुपया. लोकांनी रावचे सादूर, मडगावच्या पीआयन दिला शिटकावणी. पोरण्या गोंया सेंट फ्रांसिस झेवियराचे फेस्त मनयले व्हडा उमेदीन. फेस्ताक पुराय संवसारांतल्यान लाखांनी लोकांनी लायली हजेरी. फातोर्डा दोळ्याच्या हॉस्पिटलात जाल्ले चोरयेक लागून गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्थेचो विक्रम परतून एक फावट आयला चर्चेक. 29 नोव्हेंबराक एका कार्यालयांतल्यान सुमार 2.5 लाख रुपया व्हेले चोरून. फातोर्डा पुलिसांनी आयज केला केस नोंद. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यात ऑनलाईन फ्रॉड वाढत आसात. मडगाव पोलिसांनी एसी टीव्ही दुरुस्ती आदी ऑनलाईन सेवा दिवपी लोकांक ताब्यात घेतल्यात. एसी दुरुस्ती करप्यान मुद्दाम एसी गॅस लीक करून मडगावच्या एका धन्याकडल्यान 4000 रुपया घेतले खंय. देखून लोकांनी सादूर रावचे अशें आवाहन मडगावच्या पीआयन केला. आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान हे घडणुकेचेर पुराय म्हायती दिल्या. पळयात. लोक जेन्ना कॉल करतात ऑनलायन की आमगे फ्रीज मोडले कडेन आसा या टीव्ही मोडले कडेन आसा, वॉशिंग मशीन मोडले कडेन आसा, प्रत्येक कितें आसा ते मोडले कडेन आसा, हेजे खातीर फोन करतात आनीक ऑनलायन मागयतात. आनीक तेजेरच ऑनलायनाचेर मागयता तेन्ना कंपनी म्हणून मागयता पूण तितूंत डुप्लिकेट उरता. आनीक तो जी कॉल आसा हे त्या डुप्लिकेट आसा तांकां वता आनी ते तेंची मनीस धाडटात. आनी हांगा येतरेक ते पळयतात घरा कडेन येवन पयल्या तुगे हें गेला, पंप गेला, हें गेला, गॅस गेला, एसी म्हूण जालें एसीची गॅस गेला अशें म्हणटात. म्हणटकीर अशें करून जी घडणूक जी आसा ही मडगांव जाल्ली आनी हितून भितर मडगांव पुलिसांनी 2 जाणांक काल डिटेन केले कडेन आसा आनी तांकां स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिले कडेन आसा की दुसरे फावट तुमी जर अशें केलें जायत तुमकां आमी स्ट्रिक्ट तुमचेर कायदेशीर एक्शन घेता म्हणून आज फक्त तुमकां आमी डिटेन केला आनी तुमचे कडल्यान बरोवन घेवन आमी मामलेदारा फुड्यान धाडटले आनी थंयच्यान तुमकां मामलेदार तुमकां बॉन्ड दिवन सोडटा म्हणून नाजाल्यार मागीर तुमचेर आमी FIR घालता म्हणून अशें जो मडगांवचो PI आसा सुरेश सामंत हांणी सांगले कडेन आसा की अशें करून लुबाडपाची खूब घडणूक ज्यो आसा जाले कडेन आसा. आनी ताणें अपीलूय केला की लोकांनी असली एका बळी पडची न्हू म्हणून ताके तुमी खरो मेकानीक कोण आसा एकाच घेवची. कित्याक हे घरां येतात आनीक अशें करून लुबाडटात हे गेला ते गेले म्हणून. कालची जो इन्सिडंट जाला तो पयलीं अजापा जावपाचो. एसी सारक करपा हाडले आनी हेणी एसीचो गॅस आसा तो सोडलो आनीक ओनरा सांगलें की गॅस काबार जालो म्हणून आनी एका 3 ते 4 हजार पडटा म्हणून अशें करून लुबाडटा. आनी हेजे खातीरच ह्या ओनरान कंप्लेन केली आनी त्या कंप्लेनीचे सद्याक 2 जाणां डिटेन केले कडेन आसा. आतां तांकां मामलेदारा फुड्यान हजर करून मुखाल्ली जे कितें आसा हो मामलेदार तेंचेर एक्शन घेतलो. खुबशे लोक कितें करता गाडी आपले घरांतले एप्लायन्सीस टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन रिपेर करपा खातीर ऑनलायन सर्च करता. ऑनलायन सर्च करतकीर थंय कंपनीची वेबसायट सोडून देर आर अदर वेबसायट विच आर ऑल्सो ऑन द गुगल ॲप. तेजेर कशें दिसता कस्टमर सर्वीस म्हणून एक बरयल्लें आसता. लोक ते IFB कस्टमर सर्वीस जे एक्च्युअल कंपनीची हें आसा वेबसायट आहा ती सोडून दुसरी कंपनीचेर हें करता आनी तेजेर जो कॉन्टॅक्ट नंबर आसा त्या कॉन्टॅक्ट नंबराचेर कॉन्टॅक्ट करता. त्या नंबराचेर कॉन्टॅक्ट केले उपरांत जो कोणालो नंबर आसा तो तांकां सांगता की आपूण हे असो अमको आपलो मनीस तुका कॉल करतलो. तशें करून तेंचो मनीस तो आपले मनशाक तो नंबर आपलो ट्रान्सफर करता. तो मनीस तांकां कॉल करता आनी कस्टमराक सांगता की आपूण तुमच्या घरा कडेन येता फॉर सर्विसिंगा म्हणून वता घरा कडेन ते आनी कस्टमर जाले बेश्टेच सांगता की बाबा तुगेलो हो पार्ट गेला तो पार्ट गेला ऑर मुद्दम एक पार्ट रिप्लेस करता आनी तेजे कडल्यान पयशे घेता आनी वतात. विच इज जे पार्ट जे रिप्लेस करता ते जेन्युअन पार्टूय बी रिप्लेस करता, डुप्लिकेट पार्ट रिप्लेस करता. सिमिलरली आजकाल जो एक दोन जाण आमी जे हे केल्या प्रिव्हेंटीव अरेस्ट केल्या ते कितें करताले लोकांले AC रिपेर करपाक म्हणून वताले आनी एसीचो हें सोडटाले जो एसीचो गॅस आसा तो सोडटाले आनी कस्टमराक सांगता तुगे गॅस सोंपला सो गॅस टॉपअप करता जाल्यार 3000 रुपया किंवा 4000 रुपया दिवची पडटले म्हणून अशें करून हें करता. आनी हे जे मोस्टली जे आसा हे आउटसायडर येवन गोंयांत सेटल जाल्या, सेटल जावन सेटल इन द सेन्स कोणागेर तरी भाड्यान रावल्या आनी हे लोक अशी ही कामां करता.
लोकां कडेन अपील आसा, हे जे लोक तुमी जे कॉन्टॅक्ट करता एसी, जेन्युइन कोण जर रिपेअर करपी आसा तांकां कॉन्टॅक्ट करा. कित्याक हे जे आउटसायडर जे हांगसर भाड्यान येवन रावता आनी जे एसी रिपेअर करता किंवा एप्लायन्सीस रिपेअर करता म्हणून येता आनी तुमच्या घरा कडेन येवन सगळे चॅक करून वता, फाल्यां हेच लोक तुमच्या घरा कडेन येवन तुमच्या घरातली सामान चोरून व्हरपाक शकता. आनी हे जे मनीस आसा ते तुमकां फ्रॉड करता, ते सांगता तुमकां आपलो हो पार्ट रिप्लेस करता, तो पार्ट रिप्लेस करता, पूण एक्चुअली ते तुमकां डुप्लिकेट पार्ट घालता, नाजाल्यार मशीन सारकी करनासतना वता आनी सांगतना की सांगता की मशीन तुमगे रिपेअर जाला म्हणून. सो बिवेअर ऑफ दीस कायंड ऑफ फ्रॉड्स विच आर गोईंग ऑन. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी मुजैब शेख. पोरण्या गोंयांत सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. गोंयचो साहेब म्हूण तो बरोच फामाद. बुधवारा जाल्ल्या ताच्या फेस्ताक पुराय संवसारांतल्यान लाखांनी लोकांनी हजेरी लायली. पळयात. गोंयांत सगळ्या धर्माचे लोक आपापलो धर्म घरात दवरून व्हडा उमेदीन भायर सरून एकामेकांचे सण परबो एकठांय येवन मनयतात. गोंयचे हेच खाशेलपण. पोरण्या गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताकय हाचो देखावो पळोवपाक मेळटा. सगळ्या धर्माचे लाखांनी भावीक गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक आयच्या दिसा भेट दितात आनी प्रार्थना करतात, आंगवण्योय करतात. पळयात कांय उर्बेभरीत खीण. Somos oczu piła się co lubi, może druga powód. Czyli co, żalna szli są, tu cię rów, a wisła zdoborda. यहाँ पे आते हैं वो गोवा सरकार की तरफ से फिशिंग डैम हैप्पी गोंयच्या सायबाची फेस्ताची सगळ्या गोंयकारांक परबी. गोंयचो सायब म्हणटा तो गोंय राखता अशी समजुताय आहा. आतां गोंयच्या सायबान सगळ्या गोंयकारांक बरी मोद दिवची, एकवटान उरला तें गोंय राखपाक आनी गोंयकारां खातीर एक बरी भलायकी, बरी खुशालपण आनी येता तें वर्स गोंय फॉरवर्ड वचचें अशें देवा कडेन मागता. फेस्ताची उमेद परबी आयज आमी फेस्ताच्या मिसाक येयल्ले आनी तुमी पळयता आसतले खूब बरी मेसेज आमच्या बिशप साहेबान दिल्ली, ती म्हणजे सैम राखपाक जाय, सैम बरो उरपाक जाय आनी फुडल्या पिळगेक आमचो बरो सैम दवरपाक जाय. आनी प्रत्येकान म्हणल्यार जसो सेंट फ्रांसीस झेवियरान आपणाक सॅक्रिफायस करून आपूण जावन कितलेशे म्हणल्यार बरे तरेन सगळी मेसेज, बरी मेसेज स्प्रेड करून मदतीचो हातभार सगळ्यांक लायलो, तसोच सगळ्यांनी गोंयकारांनी एकवटान एकचारान आपापलो हातभार हांगा फुडें लावचो पडटलो. गोंय बरें उरपाक लागून, गोंयकार बरें उरपाक लागून आनी फुडली पिळगी हांची आमचें जें सैम आसा, जो एनवायरमेंट आसा, हो एनवायरमेंट फुडली जनरेशनाक उरपाक लागून प्रत्येक जाणांनी हेजो न्याय आयज घेवपाची गरज आसा. फेस्ताची परबी आवडटा सांत फ्रांसीस झेवियरान आमच्या गोंयच्या सायबान गोंयकाराचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमी मागतात. आयच्या दिसाक एक इम्पॉर्टंट मेसेज म्हाका दिसता आमकां सगळ्या गोंयकारांक आमचें पर्यावरण राखपाक आनी पर्यावरण हें गोंयांत जे आमची सोबीतकाय आसा त्या पद्दतीन आमी आमचें सुंदर गोंय जें आसा हें आमचें पर्यावरण राखपाक आमी प्रयत्न करपाक जाय. आमचे दोंगर, आमचे न्हंय राखपाक आमी प्रयत्न करपाक जाय. सांत फ्रांसीस झेवियरान आख्खे गोंयकाराचेर आशिर्वाद घालचो जेन्ना he was the hope and he gave hope to millions of people across the world. आमचे बरयल्या वयर hope does not disappoint us. This is the jubilee year declared by the Pope
which celebrates this exact theme. And throughout the year we have been doing it. And in that theme, today we are celebrating the feast of Saint Francis Xavier in the hope that we follow the footsteps of Saint Francis Xavier, Amcho Goincho Sai, who is the protector of Goa. And we should emulate his footsteps. सांत फ्रांसिसाच्या परबेच्या समयार सोमेश गोंयकारांक तशेंच सगळ्या संवसाराक संपूर्ण हांगोल्या गोंयकारांक उनुनीत परबी सांत फ्रांसीस सावेरान आमकां सगळ्यांक राखचें सांबाळचें आज आमच्या बिशपान सांगलां त्या प्रमाणे सृश्टी राखपाची म्हाका दिसता जबाबदारी आमचेर दिल्या आनी हेच मॅसेज म्हाका हांव सोमेश गोंयकारांक तशेंच सगळ्या कडेन मागता आमचें माणकुलें गोंय सांबाळचें जे आमच्या पुर्वजांनी आमकां हें सांबाळून दवरलेलें हेंच गोंय म्हाका दिसता आमी सांबाळपाची गरज आसा हो मोग हो एकवट गोंयकारां मदें सदांच पडचो असो मागून सगळ्यांक आनी एक फावटी सांत फ्रांसीस सावेराची फेस्ताची उनुनीत परबी आमी हे 2016 आमी केल्लें आनी हांव पयलो आहलो सगळ्या ग्रुपाक आनी मागीर हांव आनी कोणा बरो येतालो फ्रेंड्सा बरो सो आमी 3 जाणांनी स्टार्ट केल्लें सो तेच फाटलें हांवें मागीर कितें केलें तें बंद केलें येवपाचें मागीर हांवें आमगे यूथ एकठांय केलो आनी सगळे आमगे गांवचे डिफरंट गांवचे लोक आहाय चिचोणे आहाय मागीर होता कुंकोडे आहाय सालदोरा आहाय नायले आहाय सो आमी ते कंटिन्यू दवरपा लागून आमी ते बंद स्टॉप केन्ना आनी आमी हेजे मुखार देखून कंटिन्यू दवरले आनी म्हाका नायट टायम हे 9 वरस म्हाका वयता गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी सळगांवकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फातोड्डेच्या दोळ्याच्या हॉस्पिटलात जाल्ले चोरयेक लागून गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्थेचो विक्रम परतून एक फावट चर्चेत आयला. 29 नोव्हेंबराक एक अनोळखी मनशान घुसखोरी करून बोड्डा एका कार्यालयात भितर सरून ड्रॉवरांतल्यान सुमार 2.5 लाख रुपया चोरून व्हेले. फातोड्डा पुलिसांनी आयज केस नोंद केल्या. आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान हे घडणुकेचेर पुराय म्हायती दिल्या. पळयात. क्रायम ज्यो आसात ह्यो क्रायम वाडत आसात आनी ह्यो क्रायम कमी म्हणटो जायना आनी हितून भितर क्रायम करतात ते चडशे मायग्रंट आसात आनी ह्या मायग्रंटाचो जर रेशियो काडलो जाल्यार 75% जितली क्रायम जातात हितून इन्वॉल्वमेंट जो आसा हो मायग्रंटाचो आसा, गोंयची भायल्या लोकांचो आसा आनी 25% जे आसात हे गोंयकार आसात. म्हणटकीर हेजे वयल्यान कळटा की क्रायम भायले लोक हांगा येवन रावतात आनी क्रायम करता आनी कशें करून हें करता तें पळय तुमी ह्या दिसांनी साबार दिसान पळयले कडेन आसा की चेन स्नॅचिंग, मर्डर, त्याच बरोबर थेफ्ट केस, चोरयेच्यो खूब जावन गेल्यात. अशेंच जी केस आसा ही फातोड्डा पुलीस स्टेशनार आज रेजिस्टर जाले कडेन आसा ती म्हणल्यार थेफ्ट केस. एक आय क्लिनीक जे आसा ह्या आय क्लिनिकांतले जो 2.5 लाख कॅश ड्रॉवरांतले ना जाले आनी की हे जेन्ना थंयचे डॉक्टराक कळ्ळें त्या टायमार डॉक्टरान पयलीं वासपूस केली, विचारलें तर कोण ना कांयच खबर ना म्हणपा लागले आनीक तेजे नंतर तेणी रोखडीच जे आसा ही पुलीस कंप्लेन केली आनीक पुलीस येवन सद्या इन्वेस्टिगेशन करता आनी ती केस रेजिस्टरूय केले कडेन आसा. म्हणटकीर हे दोळे हॉस्पिटलांत सुद्दां जर ड्रॉवरांतले पयशे जे डेपॉजीट केल्ले हे ना जावपा लागले हेजे वयल्यान तुमी पळयात की चोर कितले शादूर आसा ते. ह्या अशीच ह्यो घडणूक अश्यो भरपूर जाले कडेन आसात. घराची घर चोरले कडेन आसात. लोक आपल्याले कितें आसा ते घरा हाडून दवरता, बँकेत दवरपा पडटा म्हणून पूण घरांत सुद्दां सेफ ना, बँकेत ना ते ना, घरूय कशें उरतले. हे चोर जे आसात खूब शादूर जाल्ले कडेन आसा. आतां पळोवया फातोड्डा पुलीस जे आसात हेणी पंचनाम केले कडेन आसा तेणी CCTV फुटेज बी जी आसा ही घेतले कडेन आसा त्या प्रमाणे तेंची इन्वेस्टिगेशन जे चालू आसा. इतले जेन्ना आमी PI फुड्यान उलयले त्या टायमार PIन सांगले फातोड्डा पुलीस स्टेशनाचे की हेजो सूक्ष्म आमी बेगीन लायतले कित्याक CCTV फुटेज आमकां तो मेळ्ळे कडेन आसा आनी तेजेर आमची इन्वेस्टिगेशन जें आसा हें चालू आसा. आमकां मेन मेळना ती भितरली फुटेज म्हणजे भितरली एक जर खंय मेळटा जर तितून क्ल्यू मेळ्ळो जाल्यार आमी ह्या चोराक रोखडेच धरतले म्हूण सांगले कडेन आसा. आतां पळोवया कितपत फातोड्डा पुलीस जे आसात हेजो सूक्ष्म लायत ते पळोवचे पडटले. ही एकसुरी घडणूक न्हय. गोंयांत फाटल्या कांय सप्तकात चोरी, साखळी काडून घेवप, लुटमार आनी खून लेगीत घडल्यात. ताका लागून पुलीस पळोवणी आनी भौशीक सुरक्षेचेर गंभीर प्रस्न उपरासल्यात. आतां गुन्यांवकार भयंकर आत्मविश्वासान वावुरतात अशें थंयचे लोक सांगतात. जाल्यार अधिकाऱ्यांनी प्रतिबंधात्मक पद्दत आपणावचे परस प्रतिक्रियाशील पद्दत आपणायल्या अशें दिसता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, लिन्सी मिनेझीस आनी वैष्णवी सळगांवकर.
फोंडा शहरातल्या रस्त्या सुरक्षेसंबंधी जायते गंभीर प्रश्न मुखार आयल्यात. जायत्या सुवातांनी खिळ्यांचो उपेग करून कॅट आय रिफ्लेक्टर लायल्यात. मजगती हे खिळे भायर आयिल्ल्यान गंभीर हुस्को निर्माण जाला. जाल्यार सायन बोर्डा खातीर गोंधळ निर्माण जाल्ल्यान थळाव्यांनी खंत उक्तायली. कार्यकारी अभियंत्या कडेन कागाळ दाखल केला असली तरी हे प्रश्न केन्ना तडीक लागतले हे मात वेळच सांगतलो. दोन कंप्लेंट इन्व्हाइट केला. डिव्हिजन 15 रोड 18 रोड्स 15 नॅशनल हायवे 18 आसा ते सिटीतली कंप्लेंट आणि नॅशनल हायवेची कंप्लेंट ह्यो दोन्ही सिमिलर आसा. म्हणजे हे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा हे रस्त्याचे जे फर्निचर्स आसा म्हणजे कॅटायज म्हणा, रोड मार्किंग म्हणा, सायन बोर्ड्स म्हणा, हे सब स्टँडर्ड आसा. आता दोन्ही तशें पळोवपाक गेले जाल्यार आता आमी नॅशनल हायवेचेर उलया फ्रॉम सहकारी पेट्रोल पंप्स टू वाया बेतोडा जंक्शन टू बायतोकल सर्कल. तुम्ही जर त्या रस्त्यातल्यान येता वयता आसत जाल्यार कॅटायज जे वापरल्या ते तेंच्यांनी खिळे मारल्या. लिटरली खिळे मारून कॅटायज बसयल्ले आसा रस्त्याक. थोडे कॅटायज ते आतां घुंवल्या, थोडे कॅटायज शेणले आनी खिळे ते वयर आसा. हे एक्चुली वॉयलेशन. आता प्रश्न येता इंजिनियरांनी हे कशें पास केला. आतां बिलां तेंची क्लियर केल्या की ती होल्डार दवरल्या जाल्यार इतले पर्यंत अजून ते काम कित्याक करूं ना. आणि जर तेंची बिलां पास केल्या हे कशी पास केली बिलां विचार करपा सारकिले आसा. थोडे सायन बोर्ड्स गरजूच ना, शाळा फाटल्यान आसा, तेजे फुडें बोर्ड मारल्या की शाळा आनी फुडें आहा म्हणून. ही तेंची काम करपाची पद्दत. रोड मार्किंग 1 म्हयन्या भितर रोड मार्किंगाची शायनिंगूच ना. रोड मार्किंग केल्ले काय ना केल्ले तेंय आतां कळना. हे जाले हांगसरले हायवेचे. आता आमी सिटीन पळयतले जाल्यार आमकां सिटीचे झेब्रा क्रॉसिंग बोर्ड दिश्टी पडटा. झेब्रा क्रॉसिंगाचे मार्किंग रस्त्यार ना. झेब्रा क्रॉसिंगाचे मार्किंग आसा जाल्यार थंय बोर्ड ना. दुसरें सिटीनूय सेम परिस्थिती. कॅटायज बसयल्या पण तांकां खिळे मारून बसयल्या. खुबश्या जाग्यांचेर हांवें पळयलां की तेंच्यांनी सगळे खिळे मारून बसयले. एक्चुली कशें आसता, ड्रील मारप आसता, एपॉक्सी घालून ते वर ते बसोवप आसता. बट हे तेंच्यांनी कांयच करूं ना. आनी ही कामां केल्यार जवळ जवळ आतां 1.5-2 वर्सां जायत येयली. म्हाका अशी दुबाव आसा की तेंच्यांनी ती बिलांय बी पास केल्या आनी कॉन्ट्रॅक्टर पयशे बी घेवन घरा गेला. करून बसयल्या ते कॅटायज थोडे घुंवल्या. ते आतां ते फंक्शन जे आशिल्ले ते फंक्शनूच ना जाले थंयसरले. थोडे कॅटायज थंयसरले हुमटून गेले आनी खिळे ते वयर उरल्या. आतां इन केस जर सपोज कोणी गाडी घेवन वयता पंक्चर जावपाक शकता किंवा हेजे पलीकडे आमी विचार करीत कोणी एक्सिडंट जावन सपोज पडलो, स्लीप जालो आनी जर तो त्या खिळ्यारूच पडलो, अनफॉर्च्युनेटली जर तो खिळ्यारूच पडलो जाल्यार तो जाग्यार मरपाक शकता. ही परिस्थिती आसा. हे इन्फॉर्म केलं सगळें ऑलरेडी. हे इन्फॉर्म केल्लें हांवें. इवन हांवें जीई कडेन उलयल्लो, फोनार उलयल्लो. तेणें सांगलेलें आपूण तें करता म्हणून, पण अजून पर्यंत कांय जावना. आतां हायवे करपाक कितें सोदता आनी ते करता कितें मोठो प्रश्नचिन्ह करपा सारकिली गजाल आसा. हांव मागता PWD मिनिस्टरा कडेन की तेणें हितून लक्ष घालचें. जी कामां ती सब स्टँडर्ड करता तेंचेर इन्क्वायरी करची. तेंच्यो खूब बायट्स पळयता की अशें जातलें तशें जातलें, बट ऑन ग्रावंड तें कांयच जायना. वेगळेंच चित्र आमकां ग्रावंडार दिसता. की हायवेतल्यान जेन्ना येता आसतना पळय न्ही ते सायन बोर्ड आहा पळय न्ही ते खंय तरी मातशें चुकीचें आहा. कित्याक आतां हो खांडेपारचो जो सर्वीस रोड सुरू जाता पळय न्ही एक्चुली 100 मिटर पयस तेजो बोर्ड आसपाक जाय की सर्वीस रोड वे टू खांडेपार मुर्डी 100 मिटर पयलीं आसपाक जाय. कित्याक हायवे आसा त्यो गाडयो फास्ट आसता न्ही. लागींच जर सर्वीस रोड सायन बोर्ड जर लायलो न्ही जाल्यार ते तांकां मिस जाता रस्तो ते आनी तांकां मागीर परत रिवर्स मारचें पडटा. तशेंच एंड ऑफ सर्वीस रोड तोय बीन तितलोच येवपाक जाय. ते सद्या मिसींग आसा पळय न्ही ते सगळे सायन बोर्ड परत तेंच्यांनी एक इन्स्पेक्शन करून खंयचे मिसींग आहा ते पळोवचे आनी ते लावचे. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. ह्या सप्तकात राष्ट्रीय पांवड्यार कामगिरी पळोवन गोंयच्या तरणाट्या खेळगड्यांक खोशी जाली. विशाखापट्टणमात जाल्ल्या 28व्या ओमान नॅशनल कराटे चॅम्पियनशिपात वांटो घेवपी राज्याच्या पंगडान उल्लेखनीय कामगिरी करून 3 दिसांच्या खर सर्तीचे पदक मेळोवपाक रुपांतर केले. विझागाच्या राजीव गांधी इंडोर स्टेडियमात जाल्ल्या चॅम्पियनशिपात गोंयान प्रभावी 20 पदकां जिखून वांटो घेवप्यांमदीं बरी तयारी आनी खेळाविशींचो आत्मविश्वास वाडोवपाचो संकेत मेळ्ळा. आमचे ओकिनावा मार्शल आर्ट्साचे कॉम्पिटिशन आसले नॅशनल विशाखापट्टणम बायसेक.
आनी आमकां टोटल 20 मेडल्स मेळ्ळा, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोन्ज. आनी 2 भुरगे आसा तांकां मेडल्स मेळोना, पूण तेंच्यांनी सुद्दां बरें केल्ले. आनी नेक्स्ट टायम वयतले तेन्ना तांकां मेळटले, हे 100% आसा. आनी जालें ही म्हाजी हे व्हडलें दिसता पळय ते म्हाजे लास्ट 5 वर्सां जाले म्हाजे स्टुडंट्स आसा. आनी ही आतां थोडी मागीर जॉइन जाला, ही थोडी भुरगीं पयलींच जॉइन जाल्ली. आनी ऑलमोस्ट तयारी कॉम्पिटिशनाची चालूच आसता. आनी ऑलमोस्ट सगळ्यांक टफूच फायट आसली, सगळ्यांक काटा, स्पायरींग, ते एक वेगळ्या तरेचे हे आसता कराटेन परफॉर्मन्स करपाचे. सुद्दां दोनाय हितून ती पार्टिसिपेट जाल्ली, थोडी सिंगल इव्हेंटान पार्टिसिपेट जाल्ली, थोडी डबल इव्हेंटान पार्टिसिपेट जाल्ली. सो आमी जेन्ना स्टार्ट करता आसतना आमची 3 दिसांचो टूर आसलो लास्ट टायम. सो आमी आतां विशाखापट्टणम गेल्ले आंध्र प्रदेश स्टेटीन. सो तितून आमकां कॉम्पिटिटर्स महाराष्ट्रा आनी आंध्र प्रदेश आनी नेपाल खुबशे कॉम्पिटिटर्स पडलेले. तितून आमच्या भुरग्यांनी बरें पार्टिसिपेट केला. तांच्या कोचान आमकां इतके स्पर्धा पावयला, तितून आमकां इतके कश्ट करून ट्रेनिंग घेतला. सो आमी मेडल घेवपाक पावला. आनी आमचे म्हणून भुरग्यांनी बरें केल्ले पाहिजे, म्हटल्यार प्रदर्शन बरें केल्लें. मातशी थोडी कमी उरली पण सगळे बरें केल्ले कश्ट. सो आमकां 2 गोल्ड मेळ्ळा, 3 सिल्वर आनी 17 ब्राउन मेळ्ळा. मागीर कशें जालें पळय चॅम्पियनशीप कशी जाली, कितले मेडल घेतले, फायट बरी जाली. हय, आमी 25 तारखेक गेल्ले हांगाच्यान आमची ओकिनावा मार्शल आर्ट अशी हेंच्यांनी ऑर्गनायज केल्लेले नॅशनल कराटे चॅम्पियनशीप आसली. आनी आमी थंडर कॉम्बॅट अकाडमीचे स्टुडंट, आमचो आयुष गांवकर कोच. आनी म्हाका खूब बरें दिसलें की आयुष गांवकर सरान आमकां असो चूज केलो की आमी अशे खेळचे आनी आमी फुडें वयचे. आनी अशेंच मागता की सरान आमकां अशेंच फुडें काडचे आनी अशीच आमी मेडलां हाडची. चॅम्पियनशीप कशी आसली, टफ आसली, फक्त आमी प्रॅक्टीस केल्ली. अशें हांव मागता की सगळ्या भुरग्यांनी प्रॅक्टीस करची. जर हार्ड प्रॅक्टीस केली जाल्यार तुमी बरें मेडलां आनी फुडें पावतले. प्रॅक्टीस आमकां वर्सां जालें, म्हटल्यार आमकां आतां कराटे जॉइन केलेले 5 वर्सां जालीं. आनी तेन्नाच्यान आमकां सर प्रॅक्टीस दीत आसा. आनी जशें आमी प्रॅक्टीस करता तशेंच आमी फुडें पावता. आयज आमची भुरगीं नॅशनल चॅम्पियनशिपाक गेल्ली विशाखापट्टणम आंध्र प्रदेश. हांव खूब खुश आसा, आमच्या भुरग्यांनी खूब मेडलां काडली. म्हाजो चेडो गोल्ड मेडलिस्ट, वयल्यान बाकीचे ब्रोन्ज घेतला, सिल्वर घेतला. खूब भुरग्यांनी बरें दिसलें म्हाका आमच्या भुरग्यांनी इतलें नांव काडलें. आयुश्याक हांव खूब थँक्यू म्हणटा कोचाक की आमच्या भुरग्यांनी तेणी इतलें फुडें पावयली म्हणून. आतां सांगपाचें म्हटल्यार सेल्फ डिफेन्स हे कोणाक उपयोग आसा न्हू, चेडवांक जावं बायलांक कोणाक. आयच्या दिसांनी चेडवांचे क्रायम जे घडटा ते खातीर सेल्फ डिफेन्स भुरग्यांनी घेवप खूब गरजेचें आसा. हांव जाल्यार म्हणटा की प्रत्येक चेडवाक आवय बापायन सेल्फ डिफेन्स हे शिकोवपाचें. तशेंच व्हडल्या बायलांक कोणाक खंय एज लिमीट ना, कोणीय सेल्फ डिफेन्स शिकोवन घेवपाचें. आपली रक्षा करपाक दुसऱ्याच्या हाती कडेन हात पसरपाची गरज ना. आयज आयुश्यान लोक जर आसा कोणीय सेल्फ डिफेन्स शिकपाचें. म्हाजो जाल्यार फूल सपोर्ट आसा आयुश्याक. आनी हांव चेडवांक सांगता, परत एकदां सांगता की म्हाजो चेडो आसा म्हणून सांगना हांव, की चेडवांक सांगता हांव की तुमी स्पेशली सेल्फ डिफेन्स शिकून घेया. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीष परब आनी सानिका नागवेकर. गोंयांत नितळ मळब आनी खर उश्ण तापमान आसतले हवामान विभागान खासा बदल जावपाचे संकेत दिवंक ना. सकाळी दव आनी धुके पडटले, प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची, IMDन सल्लो दिला. राज्यात उष्ण तापमान जाणवतले. सकाळी आनी राती कांय प्रमाणात थंडसाण आसतली, जाल्यार दनपारा खर उष्ण तापमान आसतले. भलायकेची जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. बिरेस्तारचे चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 21 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. नुस्तेमारांक खासा अलर्ट दिवंक ना. नितळ मळब, सकाळी दव आनी धुके. प्रवास करप्यांक सल्लो, सकाळी आनी राती थंडसाण. दनपारा खर उष्णताय, भलायकेची घेवची जतनाय. बिरेस्तारचे तापमान 33 ते 21 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक खासा अलर्ट ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.